KAAL, AAZ आणि FALYAM, powered by Father Mulla Hospital, Konkani, Mangaluru, supported by Jerosa Company, VTech Electrical and Lightings, Mangaluru, Rexon Center, Mangaluru, Manasa Water Park, Pilikula, and MCC Bank. KAAL, AAZ आणि FALYAM. नमस्कार आणि सुमेस्तांक देव बोरी सांज देव. काल आज आणि फाल्यां या कार्यक्रमात तुमकां सुमेस्तांक स्वागत मागता असताना आज आमी या कार्यक्रमात उलोवचो विशय आसा पूर्वांच्या आयतारा म्हणजे फेब्रुवारीच्या 9 तारखेर सांजे जुस्त 6 वरांक बीजेच्या लूट सेंट्रल स्कूल मैदानार सदर जावची 19वी स्टँड नाईट. आणि या कार्याचे मुखेलपण घेवन गेले आसा युनायटेड फ्रेंड्स बीजे तशेंच आल्फ्रेड बेनिस क्रिएशन्स. आणि आज या कार्यक्रमात आमकां सुमेस्तां बराबर उलोवच्याक आमचे मदें एक जण माने आसात. तातूंत पयलो आसा मानेस्त CJ लोबो, युनायटेड फ्रेंड्स बीजे आसो अध्यक्ष, तशेंच कार्यदर्शी मानेस्त सिल्वेस्टर लोबो, तशेंच आमचे मदगात आसात ABC म्हणजे आल्फ्रेड बेनिस क्रिएशन्स आसो संस्थापक मानेस्त आल्फ्रेड बेनिस. तुमकां तेगांयकी आयच्या अंकड्याक आयच्या अवस्वराक स्वागत हांव मागता, बरो येवकार मागता. नमस्कार, स्वागत सुस्वागत. नमस्कार. बरें, पूर्वांच्या आयतार दीस म्हणजे फेब्रुवारीच्या 9 तारखेर लूट सेंट्रल स्कूल मैदानार सदर जावची स्टँड नाईट. आणि फाटल्या लगभग 8 म्हयन्यां हांव चिंता दायजीवर्ल्ड TV ऑन केल्लेंच कोंकणी कार्यावळार पयले आमचे ऍड आसा स्टँड नाईटाचे 19वी स्टँड नाईट म्हूण सांगून. आणि हें कार्य तुमी उबें करचें आसा दुबळ्यांक आनी गरजेवंतांक गरबांच्या उद्देशान. आणि हें मुखेलपण तुमी घेवन गेलें आसा म्हणजे युनायटेड फ्रेंड्स बीजे, तशेंच कार्याचें मुखेलपण घेवन गेलें आसा मानेस्त आल्फ्रेड बेनिस. आल्फ्रेड, तुम्ही हांव चिंता साबार वर्सां कितल्या वर्सां तुमी कार्य उबें करतात? आता 19 वर्सां, 19 इयर्स. ओके, 19व्या वर्सां तुमी कार्य उबें करतात. 19 वर्सांनी तुमी कितली कार्य उबी केल्या? 35th. ओके, बरें. वर्सान वर्स तुमी एक कार्य मिनिमम थोडे फावटी 2 वा 3 कार्य तुमी उबी केल्ली आसात वर्सांनी. पूण पयलें तुमी सुरवात करता आसतना 35 प्रोग्रामाच्या पयलें त्या वेळार तुम्ही नाटकांत तुम्ही सुरवात केली आणि वर्सान वर्स तुम्ही पटापट नाटक केले आसा, धार्मीक नाटक. ताचे उपरांत तुम्ही गायन कार्यक्रम वा संगीत कार्य तुम्ही उबी केल्ली आसात. हें काल्याक नाटकांत गायनाक येवंक आसक्त गायन थंय ओडली की तुमकां वा ना? म्हजे फ्रेंड स्टॅन मेंटोनचा संगीतगार ताणें उर्बा अदा केली म्हजी नाईट कर म्हणून. ताच्या उपरांत तो गांवाक येवंक जायनासल्या वेळार एरांची संगीत करचे पडली. त्याच्या उपरांत कंटिन्युअस जावन संगीत मदें मदें नाटक केल्यात हांवें. ओके, पूण वर्साक संगीत कर खंयच्या म्हण आदार जावच्या खातीर संगीत सादर करचें हांवें. बरें. आतां संगीत सांज आनी नाटक करता आसतना आतां लोक आडोवच्यात खंयच्या दिल्लें भोंग लागता? संगीत सांजेक लोक येवन सोयलो कश्टी वा नाटकाक? दोनांक एकच लाग म्हूण दिसता. आतांच्या परिस्थितीर लोक आडोवचे खंडीत दिसता. बरें, तुम्ही एक विशय तुम्ही सांगिल्ले आसा स्टॅन मेंडोन्सा तुमचो आप्त मित्र म्हणून सांगून. म्हजे एक सवाल आसले कित्याक म्हळ्यार तुमी आतां 35 कार्यक्रमां केल्ल्या पैकी 70 तुमी कार्यक्रमां केल्ली स्टॅन मेंडोन्साची. आणि स्टॅन मेंडोन्सा म्हणटा आसतना म्हाका एक अभिमान कित्याक म्हळ्यार तो म्हज्याच गांवचो कासी असो. आणि ताच्या कार्यक्रमात एका कार्यांत हांवें एक फोकाना सादर केल्ली आसात लगभग 15 वर्सां पयलीं डॉन बॉस्कोलांत वय. आनी अशें म्हणटा आसतना तुमचो संबंध कसो आरंभ जालो स्टॅन मेंडोन्स आनी तुमचो? हांव आनी तो क्लासमेट फर्स्ट इयर PUC जावन तो एका गवप्या कडेन हें सांगूंक गेल्लो ताची गायन करूंक. तो निराश जावन फाटीं आयिल्लो. तर म्हजे कडेन विचारलें ना हांव सेलेक्ट जावं ना आतां गायनान. तशें त्या टायमार हांव निजायकी गल्फा वचाचें म्हणून हांव आसलो पयलें. तर त्या टायमार सेकंड PUC म्हजो पासपोर्ट रेडी जाल्लो. कांय भिये नाका, हांव गल्फा येता तुजें नायट हांव सादर करता म्हणून. दुरादृश्ट म्हजें हांव गांवांत उरलो, तो गल्फाक गेलो, पूण सादारपण म्हाका मेळ्ळें तें. बरें. आतां तुमी स्टॅन मेंडोन्साचे कितले नायट तुमी उबे केल्यात? हांवें आतां ही 14 नायट. ओके, सो 19 नायटा पैकी 14 नायट तुमीच उबे केल्ली आसात. हांव चिंता ताच्या भायर लंडनांत ताची एक नायट जाल्ली आसा, दुबय आसा, दुबयंत सौदीत जाली पळय. तोय म्हज्या फ्रेंडानच केल्ले दोगांय, एक जोझफ मतायत, एक वाल्यून फर्नांडीस. आनी सावदीत आसल्या गांवांत कोंकणी नायट करचें म्हणटा एक साहस म्हणून सांगिल्लें. कित्याक म्हळ्यार थंयसर तुका परमिशनाक जायतो खर्च पडटा वय. बरें. युनायटेड फ्रेंड्स बीजे हें नांव आमच्या समुदायांत एक लोकांमोगाल नांव. कित्याक ह्या संघटनांत हांव जायतीं बरीं कामां, बरीं कार्य, तशेंच उरलें मनोरंजन कार्य जावं दी वा खेळ पंद्याट जाल्ले आसात. बरें, तुमचो संघटन
युनायटेड फ्रेंड्स बीजे खंयच्या वर्सा स्थापन जालो आनी कोणे स्थापन केलो आनी खंयच्या उद्देशा तुमी स्थापन केलो? आमचे संघटन अशें सांगचें जाल्यार एक 33 वर्सां आदीं एक संगता मेळून एक इश्टमंत्रांनी संगता मेळचो एक जागो इल्लेशे गप्पे मारन ताच्या उपरांत इल्लें खेळोवंक ताच्या उपरांत आनी कितें इल्लें मनोरंजन करन अशें बाळपण तशें सुरवात जाली. आतां ह्या आमच्या संघटनांतलें क्लब जावन आतां एक संस्था केला, युनायटेड फ्रेंड्स ट्रस्ट म्हणून संस्था केला आमी. आतां 33 वर्सांच्या प्रायार आमी आसा. आमचो संस्था एक भुरगें जल्मून कशें वाडोवन येता तशेंच हर एका क्षेत्रांनी आमचे संस्थो हर एक कार्यक्रम करत आयला. समाजीत हुस्को दवरून समाजीत आमचे वैद्यकीय जावं दी आनी सांस्कृतीक जावं दी आनी खेळा पंद्यार जावं दी खंयचे कितें करूंक आसा तशें लोकांची तालंत उक्ताडा काडच्याक जायते आमी मेहनत घेतल्या. आनी हाचे वरवीं आमचो विशेश जावन आमी दुबळ्यांत एकटे हुस्को दाखयला कित्याक म्हळ्यार कोण पिडेस्त आसा तांचे मनावी आमच्या आयिल्ल्या वेळार आमच्या तांकी परती आमी सेवा दिवन तशें आमचो संस्थो इल्लो लोकां मोगाळ जाला. तशें बरें, आतां युनायटेड फ्रेंड्स बीजे हें संघटन रजिस्टर्ड की रजिस्टर्ड ओके, ट्रस्ट जाला आतां. बरें, 33 वर्सां पयलीं आरंभ करता आसतना ताचे फावंडर मेंबर्स लगभग कितली जाणांनी ते स्टार्ट केल्लो, सुरवात केल्लो त्या वेळार? त्या वेळार 15 जाणांनी उट्ट करसून स्टार्ट केल्लो. त्या वेळार खाली फिरगजेचे मात्र आसले की बाबा इले आसले की त्या टायमार फिरगजेचे मात लोक बीजे घरा मात्र. पूण आतां ते ल्हानसो संघटन आसल्या आज वाडोवन एक व्हडलो एक रूप जाला आमचा. कित्याक म्हळ्यार आज त्या संघटनांत फकत बीजे घरा मात्र न्ही, उरले फ्रिगजेची आसात. उर्वा टावन आसात, बेंदूर, वालेन्सिया, पेरमाई. ओके, आतां लगभग कितले संदे तुमच्या अंतू आसात संघटनांत? आतां 20 संदे आतां आमच्या 20 संदे. आनी पुरा 20 संदे एक्टीव जावन वावर करतात एका मनाचे एका चिंतपाचे जावन. बरें, आतां हांगासर तुमी आतां पोरवांची नायट सदार करची कितें आसा एका बऱ्या उद्देशा खातीर, म्हणजे गरबांच्या उद्देशा खातीर. आतां दुबळो आनी गरजेवंत म्हणटा आसतना दोन वेगवेगळे शब्द आहेत. आतां दुबळो म्हणटा आसतना आनी गरजेवंत म्हणटा आसतना चिंते आतां एका व्यक्तीक फायनान्शियली तो इल्लो स्टेबल आसा, एक मिडल क्लास फॅमिली, पूण ताचे लागीं घर ना. तशें म्हणटा आसतना ताका कान जेवंक आनी पुरो आसा जाल्यार जर तर ताका घर ना तर तो एक गरजेवंत जाता त्या घराक. दुबळो म्हणटा आसतना ताचे लागीं घर आसूंक पुरो, पूण कान जेवण ना वा थंयसर ताका पिडेक पयशांची वा कुमोक जाय पडटा. अशें म्हणटा आसतना तुमी सगळ्याक तुमी कुमो करतात. आतां शिकपाक जावं दी भुरग्यांक, तशेंच पिडेक जावं दी वा कोणाचे चिकित्सेक जावं दी, तशेंच गरबांचे योजनाक. आतां हें गरबांचें येवजन तुमचें कशें तें प्लॅनिंग आसा? आमचें म्हळ्यार आतां आमी 33 वर्सां जावन हर एक व्हडलो सुरवे सांगले बरें कशें एक भुरग्यां वाडवळ जाता येता की तशेंच आमचे त्या हंत प्रमाणे आमी कार्यावळ जावन आयल्या. आनी आमच्या संस्थेंत कशें सांगल्यार पयलीं आमी आमच्या बोल्साक हात घालचो आनी जें कितें तातूंत भायर येवन आमी कार्य हाडची आनी आमची बरी कार्य पळोवन उरल्यात आमकां सहकार मेळटा. तशें आमकां फुडें वचोंक एक अवकाश जाला. आनी हें आमी कितें करता सांगल्यार दुबळ्यांक घरा म्हणून सांगल्यार आमकां आमचो उद्देश इतल्यान कितें म्हळ्यार कोणाक रावोंक एक हें ना, बिडार ना. थोडे बडे एमर्जन्सी आसता. आतां तुवें व्हडलो सांगले बरें थोड्यां कडेन पयशे आसात रावोंक घर ना, पयशे आसल्यार भाड्याच्या घरा वचून रावयात. पूण आमचो उद्देश अशें कोणाक एमर्जन्सी दुबळी काय आसा ताका रावोंक आसना, कोणें घरान डिस्प्यूट आयल्यांक भायर गेलें म्हळ्यार ताचे पयशे ना, तसले गरजेवंतांक आमी पावचे. आनी आमचो घरा म्हळ्यार तांच्या नांवार आमी करिना. कित्याक सांगल्यार आमची सेवा मुखार सरून वचूंक जाय. ताणें ताचे प्रमाण स्वतंत्र जायचें, ताचे म्हळ्यार घर करीचें. तशें देखून तयल्यांक आमी खाली मासली दिवची न्ही, मासली धरूंक तांकां शिकयचें पडटा. कित्याक सांगल्यार फाल्यां सांगल्यार आमची सेवा आतां आमी कोणा कडेन मागून अशें करिल्ली सेवा उरल्यांक मेळाचें. तशें आमी एकल्या जनावर केलें जाल्यार ताच्याच नांवार जाता मागीर तो दोन वर्सांनी इकूंक पुरो. तशें न्ही. देखून आमचें घालें म्हूण सांगल्यार आमी आतां आमचे सदां 1.5 करोडचे प्रोजेक्ट आमी सगळ्यां कडेन मागून पयलें आमच्या बोल्साक हात घालून आमी सांगलें तुजे कडेन आमी करता. उपरांत आमची हें बरें काम पळोवन आमचे कडेन अभिमानी आसात, ते तांचे निरंतर आमकां सेवा दिते आसात. जशें आमचो आल्फ्रेड बिणी सामकें तेंको आमचे प्रोजेक्ट आमचें बरें काम पळोवन तोय म्हजें हांव कितें करूं जाता. देखून तुमचें कार्य ह्या वर्साचें कार्यावळ तुमचे खातीर ताणें अमानत दवरल्या, म्हळ्यार आमचे खातीर ताणें अमानत दवरली आसा. तशें जायते आमचे अभिमानी आसात, तांचे वरवीं आमी काम करूं शकता. आनी आमकां आमच्या कुटुंबांत हेका बरो सहकार मेळ्ळा आमच्या बऱ्या कामाक. तशें बरें, आनी कुटुंबाचो सहकार खंडीत जाय. कित्याक म्हळ्यार कुटुंबाचो सहकार ना जाल्यार आमी समाज सेवेंत आमकां मुखार वचूंक जायना. वय बरें, आतां तुमचें आतां हें योजन आसा गरबांचें योजन, तें खंयसर तुमी घर बांदतात, हाचे प्रोजेक्टाच्या फाटल्यान कसो वावर जावन आसा, हाचें कितलें काम जालां ह्या विशयी सांगितलें की सीजे बाब? आमचे हांगा ओमजोर पिरगडेचे अपबेट म्हटल्या जाग्यार आमी घरां बांदून आसात. आतां काम सादारण आमचें एक 10 घरचें सादारण स्ट्रक्चर जावन प्लास्टरींग जावन आयलां. आनी आतां आमचे भितरले टायल्स घालचे की प्लंबींग, इलेक्ट्रिकल
थंय आनी काम स्टार्ट करूंक आसा. ओके म्हणटा आसतना एक स्ट्रक्चर एक उबें जाला स्ट्रक्चर उबें जालां, पुरा कंप्लीट प्लास्टरींग पुरा कंप्लीट जालां. म्हणटा आनी फिनिशिंगाक फिनिशिंग वय 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 आनी हांव चिंता आतां आपल्या स्ट्रक्चर जाल्लें म्हणटना एक 50% काम जालां आमी सांगेत. ते 60% काम जालां. 60% वय. बरें, आतां पोरवांचें कार्य आल्फ्रेड बाब उबें करता आनी तुमकां फाटल्या 35 कार्यांनी लोकांचो प्लस आमच्या समाजाच्या व्यक्तींचो तुमकां सहकार लाभला. पयशांच्या आदारान जावं दी वा कार्याक हजर जावं दी वा पब्लिसिटी करून जावं दी. आतां ह्या कार्याक तुमकां कसो आदार दिला आमच्या लोकांनी? चड वत म्हज्या इश्टांनी तो सहकार दिला. कार्य येदोळ खंडीत सक्सेस जाता खुशेंत आसा हांव. बरें, म्हाका एक खुशी तुमचे थंय कित्याक म्हळ्यार तुमी आतां एक कार्य उबें करता आसतना ताच्या फाटल्यान फकत एक 2 म्हयन्याची तयारी न्ही, लगभग 8-9 म्हयन्याची तयारी तुमी करतात. आनी थंयसर तितली मेहनत तुमी घालता आसतना एक देर आसता असल्या संस्थांक, कित्याक म्हळ्यार एक व्हड एक आयवज तुमच्या जावन खंडीत पावी जाता म्हूण सांगून. आनी आतां पोरवांच्या कार्यांत स्टँड मॅन्नोस आतां हांव चिंता गांवाक घेवन पावला आमच्या लंडन टावन पावला गी पावला. ओके, आनी हाचे अभ्यास प्रतांनी करंत आसात. कशें जाता सगळें अभ्यास आनी पंगडाचे मेतेरपण कशें आसा? येदोळ आसा मेतेरपण बरें आसा. प्रॅक्टीस जावन वता. 8 तारखेर आमी रिहर्सल दवरला. तशें तांचे प्रॅक्टीस आनी करन वतात. मेमोरी प्रॅक्टीस करन वतात. अर्बन ग्रोचे तांणी डान्स करन जातात. संगीतकाराक ऑलरेडी आमी पदां धाडल्यात. तांणी गायते आसात. प्रॅक्टीस करन वतात. बरें, आतां कोण गावपी तूं गायन करतात ह्या कार्यांत? कोड्याळान ते नवोर्दीक कलाकार नक्तीर आसात. रॉबिन, जोझफ मतायस, जैसन, वेलेटो लोबो, मागीर अश्विजा मेंडोन्सा स्टँड मॅन्नोसाचे बाबाचे दूत ना ना अच्छे स्टँडीचे तो दुआयला ह्या पटे सोनल मेंडोन्सा. मागीर वर्ना डिसोजा, मागीर आनी एक मोरस काजल मोरस नागोरी. मागीर मेमोरी जावन फोकाण आसात. कुसाळे आसोवचे अर्बन ग्रुप पंगडा शेल्डनचे कार्य. बरें, आतां ह्या कार्याक म्हणून सांगून जोझफ मतायस दुबय येता गांवाक येता. ओके, आनी जोझफ बाबाक आनी तुमचे मदें एक लागशिल्लो संबंध म्हणून तोय क्लासमेट. ओके, आनी ऑलिन फर्नांडीस म्हणून दमन तोय ह्या कार्याक आदार जाता. तोय आमचो मित्र. बरें, आतां त्या दीस कार्यक्रम आतां एक मनोरंजन वांटो कितें आसा स्टँड नायट, ताचे उपरांत वेदी कार्य आसा त्या दीस? मनाच्या सैऱ्यांक फुलां दिवन मान करचें एक मोठवें कार्य. ओके, 5-10 मिनटां भितर. बरें, कोण आसतात मनाचे सैरी त्या दीस? इदेचो विगार बाप जेबी सल्डाना, रॉय पियारो, रॉय कॅस्टेलिनो, जेम्स मेंडोन्सा, लुविजे पिंटो, जोझफ मतायस. बरें, आतां हांगासर युनायटेड फ्रेंड्स इजे तुमच्या संघटनाक खंडीत जावन सबार आनी दुडवाची कुमक तुमकां दिल्ली आसा आनी फाटल्या वर्सांनी जपारीन तुमकां आदार दिल्लो आसा. आतां तुमकां आतां कोणी आतां कुमक करता आसतना वा एक डोनेशन दिता आसतना तांकां कांय टॅक्सान कांय रियायती मेळटा की तांकां? वय आमी ATG आसा आमचे कडेन. वय वय मेळटा. बरें, बरें, आतां ह्या संवसारांत एका व्यक्तीक मुळाव्या गरजा पैकी 3 संगती बारी गरजेचे: कान, जेवण आनी रावंक एक आसरो. आनी एक बरें योजन तुमी आतां हातीन घेतलेलें आसा. ओके, हाच्या पयलें आमी आयकलां तुमी मस्तू कार्यक्रमां तुमी मांडून हाडली आनी प्रस्तुत तुमचें संघटन कितें लोगा मोगाल जालां तें तुमी केल्ल्या सेवे वरवीं जावं पुरो आमी सांगले प्रमाणे तुमी सबार योजना तुमी केल्यात. ओके, थोडी योजना आमकां सांगीत आमच्या विक्षकांक. आम्ही राज्य मट्टार थ्रोबॉल मॅच केला, त्याच्या उपरांत कबड्डी मॅच केला, व्हॉलीबॉल मॅच केला. मागीर आमचे धार्मीक नाटक अशें जाल्यार सोमयांत धार्मीक नाटक केला आनी हास्यांचो पावस मुळे एक ते प्रोग्राम करून तातूंत आमच्या लोकां म्हाका जाता कित्याक म्हळ्यार संवसारभर हें कार्य पळयलां हास्यांचो पावस. आमी आतां दायजी वर्ल्डाचेर तें सदरतालें आमचें कार्य रियलिटी शो. तशें मागीर जायत्या इस्कॉलांक आमी युनिफॉर्म बुक्स तशें बदलतात. मागीर आमकां मेडिकलाक ते मस्त एपील येतालीं म्हळ्यार किडनी पेशंटाची, मागीर कॅन्सर पेशंटाची. तशें देखून आमी हर एक एपीलाक आमचें कांय नाल्यार कांय म्हणी आमी पयलें आमच्या बोल्सांत घालून आमी करचें. मागीर आमचे कडेन अभिमानी तांचे लागीं सांगचें अशें तांचे तावणी मेळटा. तशें आमी कांय ना तरी आमकां तांची दुकां रावंक जायना, इल्ली दुकां इल्ली पुसून काडचें तसलें आमकां एक बरें म्हण तें देवान दिल्लें आसा. तशें जाल्यार आमी काम करूंक शकले. अशें तुमचें दफ्तर म्हणी काय आसा युनायटेड फ्रेंड्स विजय ह्या संघटनाचें? विजय चर्च कॉम्प्लेक्सान आसा आमचें दफ्तर. थंय आसा. ओके, आनी थंयसर आतां कोणी आतां मनवी थंयसर धाडल्यार तुमी तें आरावन नेरावन पळोवन मागीर तें जेन्वीन जाल्यार तुमी तांकां कुमक करतात. ओके, बरें,
आणि त्या दीस काले पर आकर्षक एक कार्यक्रम कितें आकर्षण आसा आमी आयकल्लें नायटा दीस वय नायटा दीस 2 एक ग्रामाचे 2 भांगराचे नाणी लकी ड्रॉ दवरला आमी आतां आमी येताना टिकेट दिता ती टिकेट आमी कावंटर फायल आमी ड्रॉ करता बरें आतां आयिल्ल्या दोगा जाणांक थंयसर एक ग्रामाचे. भांगाराचे कॉयन जितसो अवकाश आसा अवकाश. एका ग्रामाचे वय. आतां चिंती आतां एकलो आयलो व्यक्ती आयलो कार्यक्रमाच्या बदेंत पाटी गेलो वय. आनी ताकाच ते एक इनाम उठलें म्हण चिंत्या वय. आतां कालें करता तुमी तो आमी भायर येताना ताचे टिकेट आमी काण घेता आं ओके म्हळ्यार त्या व्यक्तीन ताणें अखेर म्हणसर ते रावचे रावचे, प्रोग्रामात वय. जर तर तो व्यक्ती थंयसर अखेर म्हणसर ना वय, जाल्यार ताचे तयार- ते इनाम आनीकल्या व्यक्तीक आनीक घेतात येता पळय तशें म्हणजे आमचो उद्देश कितें म्हणून सांगल्यार आमी जें कार्य सदर करतना आतां आल्फ्रेड बेंडीस आमकां तेंको दवरला तो स्टँड मेंडोन्साची नायट सदर करता एक कला अभिमानीक प्रोत्साहन दिवचे देखून आमी ह्या कला अभिमान कितें म्हणी लोकांनी हे जे लोक असल्यार तांच्या कलेक गौरव मेळटा तांकां एक तांचें कार्य सदर करूंक बरें जाता देखून लोकांक सुरवेतान अखेर पर्यंत आसा ते आनी असलो उद्देश आमचो जावन आसा कोंकणी कार्यांकी बरो फाटिंबो मेळचे म्हणल्यार उद्देशान आमी गोल्ड कॉयनाचे लकी ड्रॉ दवरला आसा बरें आजकाल सबार कडेन फॅन्सी फेट जातात आनी मस्त कार्य जातात लोक येता पूण कोंकणीक लोक आयल्यार ते वेदीर कोण परफॉर्मन्स करता वा कोण गायन करता कोण फकाणां सदर करता कोण नाच सदर करता तांकां एक उर्बा येता आमचो लोक आसा हावसफूल लोक आसा तशें म्हणटा आसतना हांगासर आमी कार्य ताचें मट्ट एक लेवल चड वेता ओके बरें आल्फ्रेड बाब तुमी आतां सबार कार्यक्रमां तुमी उबी केल्ली आसात सबार जावन नाटक हाच्या पयलें आनी त्या वेळार हांवें आयकलां आनी हांवें थोड्या नाटकांनी हांवें नाटन केल्ल्यान ग्रावंड फूल लोक 5,000 6,000 लोक आहलो पूण आजकाल नाटक सदर केल्यार लोक येता हें ना म्हूण कांय ना पूण येता पूण त्या वेळार तुमचो अनुभव कसो आसलो ते लोक आनी हांव चिंतां आतां पब्लिसिटी चड जाय पडटा लोकांक आडोवचे खातीर पूण पयलींच्या काळार तशें न्ही पयलींच्या काळार एक कोबार पावली जाल्यार लोकांक अशें नाटक आसा म्हूण सांगून लोक येवचे मात्र न्ही सजारच्यांक आपोवनान येतलो आनी सांगाता वाड्या घरां आनी सांगाता फिरगस घरां सांगात येवचें आसलें विशय म्हळ्यार आमी हांव केदाळ्या खरेंच मन करतलो खरेंच मन दुसरे खंयची प्रोग्राम आसनात सो धार्मीक नाटक म्हणटाना लोक केदाळ्या येता म्हणल्यार काय स्पेशल ग्रावंडार करतना जाल्यार 5,000 6,000 लोक पडलो आसा पूण नायटाक तितलो येना सो धार्मीक नाटकाक खर्च चड पडटा वय लायट आनी सावंड नायटाक खर्च चड 100 वयर कलाकार तो पुरो खर्च आमच्या म्हजेरच पडटा पळय तो आमकां उखलो चडाय कश्ट जाता दडवाय आनी एक कशें संगीत म्हळ्यार आतां संगीत कार्य म्हणटा आसतना तांचेतल्याक ती अभ्यास करतात गावपी चड वेळ वचना चड टायम वचना एक रिहर्सल मात तुमी अरेंज करचें पडटा आनी डायरेक्ट परफॉर्मन्स पूण एक नाटक उबें करचें म्हणटा एका आसतना म्हयन्याचे प्रॅक्टीस दिवचे पडटा तांकां कापी फळार मागीर प्रॅक्टीसाक लायट जनरेटर यूज करचे पडटा खर्च चड पडटा आनी कॉस्ट्यूम 100 जाणांक आर्टिस्टांक हें करचें पडटा कॉस्मेटीक आनी भाड्याचे ड्रेस साडीचे ते पुरो म्हजेरच पडचे न्ही आनी ते म्हणटा आसतना तुमकां स्पॉन्सर्स चड कॉन्सन्ट्रेट करूंक जायना अक्रॉस एक म्हयनो कित्याक वीक टायम आनी त्या टायमार तुमी कितले स्पॉन्सर तुमी कलेक्ट करतात तितलो तुमकां आयवज हांगासर येता आनी त्या टायमार आमच्यात दितल्या मनशांनी मात दिवचे पळय ते तांकां एक बर्डन जावंक जाय चड दिवंक आमकां चड करता म्हण आमी तांचेर चड विचारूंक जायना आनी चडा वच गोत्ताले कार्य केल्लेत मनीस म्हजे सांगत आसचे तांकां कळिता कितलो करता उदार मामान दितात दिवनूच आसात बरें आतां युनायटेड फ्रेंड्स इज ए वो संघटन कोंकणी लोकांक ते आनी आमच्या सद्या लोकांक ते पावुरलो हास्यास पावस कार्यक्रमाद्वारे कित्याक म्हळ्यार ताच्या पयलें वो संघटन आसा आमकां गोत्तालें सबार जाणां पूण हर एकल्यांक ती खबर नासली पूण हास्यांस पावस एक कार्यक्रम दायजी वर्ल्डार केन्ना इतले लोकां मोगाळ जालें गी ताचे उपरांत असो एक संघटन आसा असो एक वावर करता म्हूण सांगून सद्या लोकांक कळ्ळें आनी शहरा भायल्या लोकांक ती खबर पावली असो अनुभव कसो आसलो ह्या कार्यक्रमा विशीं अनुभव कसो आसलो आनी कोण येते तुमकां चिंताप दिलें अशें कार्य आमी उबें करया म्हूण सांगून आमी एक तालेंत तांकां एक वेदी उक्तार कडचे आमची एक आलोचना आयली आमचे मध्ये तरणाटे आसले तालेंत वंत आसले देखून आमी एक अशें करया म्हणून देखून आमी सांगलें न्ही आमचें कशें भुरगें वाडोवन येता ताचे वाडावळी ते कितें कार्यक्रम वाडोवन हाडटा न्ही तशें आमी अंतांनी प्रगती जोडून आयल्या आनी आमचो जायतो लोक आयले जायतीं तालेंत उक्तार आयले म्हळ्यार आमचे तुळुवांत पुरो सगळे कॉमेडी शो आसले तर आमच्यान कोंकणीन कितें जायना म्हणून देखून आमचे थोडे मात आमचे आदले मलगड्यांचे नांवां मात आयकूंक मेळटले पूण आमी कार्य केल्या उपरांत जायते नवे नवे तालेंत व्यक्ती ह्या वेदीचेर आनी जळकळे आनी संवसारभर लोकांचे प्रशंसक पावले
कित्याक म्हणल्यार जायते टॅलंटूड व्यक्ती आमच्यान आसा तांकां वेदी मेळना सारकी आनी आमचे एक असले एक प्रोग्राम केल्ले वरी कार्यावळ मांडून हाडले वरी आमकां म्हळ्यार मातसो कश्ट आसा तातूंत कार्य उबें करूंक आनी उबें आमकां एक सार्थक भोगलें कित्याक सांगल्यार एक संवसारभर लोकांक पळोवचें कार्य आनी जायते टॅलंटूड कलाकार वेदीचेर चडले आनी मस्त जाणांक एक बंगराळ अवकाश संगीत तांचे टॅलंट सादरपण करूंक. आनी प्रत्येक जाण आमचे कोंकणी विक्षक कितें आसात गल्फांत कोण आसात ते हर एकले सराव जावन युट्यूबार कार्यक्रम पळयतात आनी दायजिवरचे खंयचेय कोंकणी कार्य जावन ते मिस करनात. आनी हांव चिंता युनायटेड फ्रेंड्स इज ए संघटन तुमचे ते हास्यांचो पावस प्रोग्राम उपरांत इवन संवसारभर फामाद जालो आनी हांवें आयकलें एक खुशेची गजाल परचे पर हांवें वाचलें आसा नोव्हेंबर म्हयन्यांत तुमच्या संघटनाक राज्योत्सव प्रशस्ती लाभल्या म्हणून सांगून. ओके, जिल्हा राज्योत्सव. हय, ह्या विशीं सांगा आमकां. आमकां म्हळ्यार आमी कदाळे आमी प्रशस्तीक आशिवचे मनीस न्ही कित्याक सांगल्यार आमी हेरांक सन्मान करचे हेरांक मान करचे आमचो उद्देश. कित्याक सांगल्यार आमी आमच्या संस्थेंतून रिटायर्ड टिचर्सांक आमी मान करचे म्हळ्यार कित्याक सांगल्यार तांचे हातून आमी रुपीत जाता आमचे टिचर आमचें जीवन रुपीत केलां टिचरांनी आमच्या देखून टिचरांक सन्मान करचें आनी कोणाक सोदेरांक आनी म्हळ्यार एका हांकां गौरवान्वीत व्यक्तीक आमचें सन्मान करचें आमचें उद्देश आमच्या संस्थान. देखून आमी कदाळे मान सन्मानाक आशिल्ले मनीस न्ही पूण आमची बरीं कामां पळोवन आमचे एक स्टडी कॉर्पोरेटर प्रकाश साल्यान म्हणल्या न्हू विजय शाह ताणें सांगलें एक रुखाक पत्रोड दिलें एका ल्हानशा संघटना सुमी प्रशस्ती मेळटा. तुमी इतलीं सकयल कामां केल्यान कोविडा टायमार तुमी आज सोडूनात किट्ट दिवंक आनी कितें तुमच्या थांकी प्रती तुमी सेवा दिल्या आनी असं जाल्यार तुमच्या बऱ्या मनाक तुमी केल्लीं कामां पुरो हांव जाणा आसा. तुमी तुमचे कामां केल्ल्या कामाचे आमकां एक रेकॉर्ड दिया आमी प्रशस्ती तुमकां मेळाची कित्याक मेळना ताणें एक मुखेलपण घेतलें आनी गेल्या त्या वर्सा ताणें ताच्या खुशेन म्हळ्यार ताच्या स्वप्रयत्नान आमी त्या विशयान वचूंक ना आमचे अध्यक्ष पयले म्हळ्यार आमकां ती प्रशस्ती आमी आसचे ना म्हणून जाल्यार ताचें अशें जालें कित्याक तो आमकां बरें जाणा आसलो आमी कितें सगळें कामां केल्या म्हणून सांगून देखून ताका आमी दिल्लें पूण ते लास्ट पुरूंच्या वर्सा कितें लास्ट आमी दिल्ले वेळ जालो पूण ह्या वर्सा ताणें वेळार ताणें ताच्या प्रयत्ना वरी पूण आमचे कडेन कितें आमी केल्ल्या कार्यावळीचे पुरो आमी ताका रेकॉर्ड करून दिले देखून ताच्या प्रयत्नान आमकां मेळ्ळें अशें. बरें, आनी त्या दीस तुमी अशें प्रशस्तीकांक वयता आसतना तो अनुभव कसो आसलो कोण पर गेल्ले ते आमी सगळी टीम आमचे गेल्ले 15 जाण आसले आमी मस्त खुशी जाली आमकां पयले प्रशस्ती काणयेचें म्हळ्यार एक बारी संतोश आमी सांगता 15 जाण वचून उट्टू रावन मस्त पडटा उपरांत आमकां दिसपाने आमकां सन्मान केला आमकां इगर्जेंतून सन्मान जायलो त्या कॉर्पोरेटरांनी ताजी एक संस्था आसा ते विवेकानंदा कला एक पार्क म्हणून ते ताणें आपोवन सन्मान केला तशें आमकां मस्त खुशी जाली. बरें, सीजे बाब माने सिल्वेस्टर आनी माने आल्फ्रेड बाब आनीक जायते संगती आमकां उलोवंक आसा ह्या कार्यक्रमांत. मोगाल वीक्षकांनो, आमी आज हांगासर जमो जालो उद्देश आसा पुरवांच्या आयतारा दीस म्हणजे फेब्रुवारीच्या 9 तारखेर इजेंत जावच्या 19व्या स्टँडर्ड कार्यक्रमा विशीं आमी हांगासर उलोवंक बसल्या. बरें, हांगासर आल्फ्रेड बाब आमी एक ऑब्जर्व केला तुमच्या फाटल्या 35 कार्यांनी सरावत हर एक कार्य जावं पुरो नाटक जावं पुरो संगीत हे सगळे कार्य ओपन एरीत जाल्यात न्ही. काले विशय कांय इनडोर करचे मोन ना म्हूण सांगून गी वा आउटडोरूच करूंक काले. फर्स्ट ऑफ ऑल भायर करचें एक धैर्यत म्हणाचें वय आनी तूं कर चड आउटडोर केल्ल्यान पूण आमकां कोंकणीचो लोक चड येता म्हणून सुरूच हांवें धर्मी नाटक करतना 5,000 लोक पडलो आसा तितूर आतां लोक पडटा म्हणल्यार आशा त्या बाबतीन आमी उक्त्या मैदानार ते करचे. ओके, बरें. खंय सरमोनी तुमी एक्सपेक्ट केल्लो लोकांच्या की चड आयलो आसा गी लायक डबल जाल्लो तशें पळय आसा गी. धर्मी नाटकांनी जाला म्हज्या मागीर उरल्या आतां कुलशेकर नायट जाली बोंदेल जाली फूल लोक हावसफूल जाला दुसरे प्रोग्राम आसली तरी आमकां लोक फूल जाला. मागीर म्हाका एक कार्य उडास येता आमच्या रिची जॉन पायसाचो नाटक जाल्लो आनी त्या दीस हांव चिंता तुमी अरावंड 1,500 कांय चेरां गेल्ले पूण लोक डबल पडलो जाल्ले. कितें कारण तेचें आमी म्हळ्यार तांचे पयलें कुलशेकर धर्मी नाटक जाल्लो फादर चार्ल्स सो हांवें चिंतलें म्हळ्यार हांवें जिवन वचना कमेंट जावन केलो म्हळ्यार जिवन वच तसो एका बी पात्र नाटक एक्टींग आहलें ताणें म्हणलो लोक हांगा 1,500 केदेलां पुरो मागीर आमकां काटून करूंक जायना मागीर जास्तीन केदेलांक गेली जाल्यार बरो लोक पडलो त्या धर्मी नाटकाक. त्या दीस हांव चिंता 3,000 वयर लोक समा डबल म्हळ्यार 1,500 चेरां मागीर हाडिल्ली तुमकां 1,500 चेरां त्या टायमार 2-3 प्रोग्राम दुसरे कडेन आहली तरी धर्मी नाटकाक बरो हें म्हणलें. बरं, आता तुम्ही केल्ल्या त्या 35 कार्यक्रमापैकी पुरा मुक्त प्रवेश फ्री शो फ्री धर्मी नाटक आमी म्हळ्यार इस्कॉलाच्या बांदपाक आदार जावन आमी केल्लो
ताका हांवें टिकेट दवरिल्ली तो एका सुरूच्या नाटकाक मागीर आमी स्पॉन्सरार काणून केलेलो तांतूय बरें आमकां रिजल्ट मेळ्ळे वय पूण आतां टिकेट शो करता म्हणटा आसतना टिकेटीचे एक व्हडलें व्हडलें आनी जबाबदारीचें म्हजे काम. जण नात एकल्यान तशें आमा. टिकेट धरूंक जाय पूण म्हाका स्पॉन्सर दितले जणात सो कार्य येदोळ मुसार हांवें लुकसाणार करूं ना कोंकणी कार्यक्रम आयचे कार्य मुसार त्या देखून म्हाका एक धैर्य वय म्हाका एक खुशी कितें म्हळ्यार हांवें थोड्या जाणां आयकलां ಆಲ್ಫ್ರೆಡೇರ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಪೋಂಡ ನಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ఒక पेमेंटारना करेक्ट टायम देखून म्हूण सांगून आनी हें निजायकी तुमकां निजायकी शबासकी कित्याक म्हळ्यार इतलें व्हडलें कार्य उबें करता आसतना ते सगळे राटावल तुमीच कान घेवन तुमीच ती जबाबदारी कान घेवन तुमीच तें मुखेलपण घेवन हांवें ऑब्जर्व केलें आसा लास्ट टायम कुलशेकर जालें नायटांत नायट जाल्लें म्हणटा तुमचे लागीं एक एनवलप आहलें सगळ्यांक स्पॉट पेमेंट आनी तशें आसता आसतना लोकांक आनी कलाकारांक तुमचेर देर येता नेक्स्ट टायम प्रोग्राम करतना आल्फ्रेडाबाचे कार्य न्ही ताका जर आमचो फूल सपोर्ट आसा आमी येता म्हूण सांगून आनी आमी जर तर एका आमच्या उदार म्हणचे दानीक जर तर आमी तांकां एक गॅरंटी दिली आमी एश्युरन्स दिलें आल्फ्रेडाबाक दिल्ले पयशे खंय वचना म्हूण सांगून एक गॅरंटी दिल्यार लोक तुमी फाल्यां आनीक 25 कार्य करा वर्साक म्हयन्याक एक कार्यक्रम केल्यार लोक तुमकां स्पॉन्सर करता वय कितें म्हणटात करता पूण आमकां पुरतो जायचे वय तेय वय पब्लिसिटी दिवचें पडटा तशें आनी आतां पुरवांचें कार्य बिजेन जाता आदले पटीची स्टँड नायट कुलशेगर जाल्ली बोंदेल जाल्ली बोंदेल जाल्ली ताच्या पयलीं कुलशेगर जाल्ली डॉन बॉस्को हॉलांत सदर जाल्ली आसा केलराई ते मास्टर फ्रेंड्सां निशान फ्रेंड्सां मात केल्ली ती तेदळ आमी क्लासमेट आहल्या तेदळ इंडिव्युज्युअल नातली आमी ग्रूप करून केल्ल्या मास्टर फ्रेंड्स म्हूण नांवार मागीर निशान फ्रेंड्स नांवार 2 मात 2000 तो मस्कत गेल्या उपरांत 2005 हांवें केलराई उक्त्या मैदानां केल्ली पावस आयिल्लो ताच्या उपरांत तो परतून UK गेलो हांवें धर्मी नाटकांत गेलो कंटिन्युअस पावस आयलो म्हळ्यार प्रोग्राम विल्फेबान सीडी उक्तेवन करतानाच पावस मागीर ते प्रोग्राम कंटिन्यू जावन सिरंदरचो नोव्हेंबरच्या 5 तारखेर ती मस्त बेजार जाली म्हाका ताच्या उपरांत सडन धर्मी नाटकांत येयलो बरें आतां त्या दीस तेन्ना आमी एक सवाल विचारले तुमी सकयल कार्य ओपन एअर केल्ली भितर हॉलांत तुमी करूं ना म्हूण सांगून पूण हांगासर एक पावस येता आसतना तुमकां टेन्शन जावना गे आनी मुखार ओपन एअर नाका देर कान घेवचें नाका येदोळ समज म्हाका खंयचे अडकळी येवनात खंयचे प्रोग्रामाक खंयचे अडकळी येवनात कोणी म्हाका काही उपाद दिवच्या टायपार कोणी दिवना आनी खंयचे पावसाचे जावन ती देवान राखून व्हेला वय बरें आतां युनायटेड फ्रेंड्स इज वो संघटन तुमी आल्फ्रेडाबाक संपर्क करूंक वा तांच्या सांगाता तुमी एक कार्य उबें करूंक कितें कारण आल्फ्रेडाबांनी आमकां एक 10-12 वर्सांची हळहळ ताका आमी ताच्या हर एका कार्याक आमी एक ताका एक वांटो दिवन आसा तशें ताणें ह्या फावटी तुमी आमकां एक तुमच्या क्लबांतल्यान मस्त सहकार्य मेळटा तशें हांव म्हजें तुमकां एकाला कुमक करचें म्हणून तो मुखार आयलो बरें आनी एक म्हाका तांचे गूण लायक जावचें कितें म्हळ्यार आतां कोणी एक तांकां कुमक करता जाल्यार आतां खाली पयशांचो कुमक न्ही कुमक मस्त नमुन्याचें आसा आतां एकलो प्रोग्रामाचे पोस्टर शेअर केल्यार तांचे एक बरें मन काडलें म्हळ्यार तो इमिडिएटली फोन करून थँक करता ते उडासान दवरता आतां म्हाकाय जाल्यार हांव तर तांचे पोस्टर शेअर केल्यार वा खंय म्हण आमी MC करतना तांचे प्रोग्रामेशन अनावन्स केल्यार इमिडिएटली फोन येवन जालें एक थँक्स तुका फ्लॉयड तुवें आमचें प्रोग्रामेशन अनावन्स केलें सपोर्ट केलें म्हणून आनी त्या कारणा खातीर ती दिल्ली कितें कुमक आसा विसरनात म्हणल्या उद्देशान सबार जाणांनी आल्फ्रेडाबाक तसल्या व्यक्तींक सपोर्ट करचें आसा कितें म्हणटात बरें आतां तुमी आतां 33 वर्सां तुमचें संघटन आसा ओके तुमचे आतां यंगस्टर्स तरणाटी आसात किंवा सकड मालगडींत आमचे म्हणल्यार मालगडी आसात मागीर तरणाटे आसात अशें आमच्यात एखादा म्हणल्यार तरणाटे आसात मालगडी आसात दुबळे आसा ग्रेसी आसा देखून आमचे मध्ये ते ना आमचे मध्ये भाऊ बांधवपण मात एकापणाचे एका काळजाचे आनी खंयच्या वेळार आमी सांगता म्हणून वावर करचे मनीस आमचे हे आसात आनी आतां कितें सांगल्यार आमचो संस्था मुखार वचून वचचे देखून आमी आमच्या युवा जाणां केल्ले आमचे कोण आमच्या घराण्या कोण आसात आमचे शिकाप जावन हांगात वावर करून हांगात कितें वेव्हार तांचे बिजनस करून तसल्या उर्बेन आसात तांकां आमी आमचे आतां इनवॉल्व करचें आनी तसले एक यूथ विंग बीन आमी स्टार्ट केला देखून कितें म्हळ्यार आमची संस्था मुखार वचून वचय आमी केल्ले आतां एक आमी कितें केलां तें आनीक मुखार वचून वचय आमचे तावन तो आखेर जावन वचो जशें एक आमच्या युनायटेड फ्रेंड्स ट्रस्टाक अस्तित्व म्हणे जायचे जशें एक नारळाच्या माडार एक मॉडल तें सुडे हें जावन येता कलें
कोंब जावन आनी सुडे येवन मोडाल जावन फुलता ताच्या उपरांत ताचे सावळी दिता पुरता मागीर अखेर सुकोवन पडटा पडटा वय. सुकोवन पडटा ना जाल्यार त्या माडाचे ताचे आच्छे उरता आपूण खंय आसले घेवन जाल्यार म्हळ्यार तशें आमी जाल्यार ह्या समाजान जावन गेल्या जाल्यार आमी कितें केलां म्हळ्यार ते इल्लेशें उराचें तशें आमचें आसचें तें लोकांक कळाचें आमी युनायटेड फ्रंट्स आसलें ताणें असली बरीं कामां केल्यांत ती आणखी देखून मुखार वचत देखून आमी यूथ विंग स्टार्ट करून आनी आमच्या कुटुंबाच्या स्त्रियांक तातूंत इनवॉल्व करना आसा बरें आनी एका संघटनांत काल मलगडे आसल्यार ताका सोबना कित्याक म्हळ्यार आतांच्या काळार तरणाट्यांची आयडियाज जाय थंयसर थोडे फावटी आतां फील्ड वर्क करूंक तरणाटे बारी गरजेचे आयडियाज वा चिंताप वा दूरदृश्टी आमी म्हणटा ते एक मलगड्यांक एक आसता आमचे संघटनेशन वसाचे अशें आमचे चिंताप आसा आनी तुमचें एक चिंताप आसता एका 5 वर्सां पयलीं एक चिंताप आसलें आतां एक मुखल्या 5 वर्सांनी हे चिंताप आमी आटेयचे वा चिंताप आमी इम्प्लिमेंट करीचे म्हूण सांगून आनी त्या वेळार तुमचे सांगता यंगस्टर्स आसल्यार तुमकां एक बॉल मेळटा वय तशें तें एक बरें चिंताप आतां चिंत्या एका व्यक्तीक तुमच्या संघटनांत सर्वोंक जाय एक सांदो जावन तांणी कशें सर्वोंचें तुमचे वटू सेवेचो मनोभाव आसा न्हू ताणें आमचे कदळ येवयेत कित्याक आमचे म्हयने ॲप आमचे जमा जाते आसा आनी आमचे एक मेंबरशीप आसा तेंचे म्हणचे ताणें मागीर आमचे हर एक कार्यावळींनी भागीदार त्यामुळे सेवेचो स्पिरीट आसा कित्याक आमी सांगल्यार आमी काल येवचें गप्पे मारचें उलोवचें चलचें तें न्ही काल म्हणल्यार आमी करीचें कित्याक आमी आमच्या कुटुंबांनी करसून वेळ तो आमी समाजा खातीर इल्लो अमानत दवरून आमी बरीं कामां करूंक आलोचन घालचें जावन आसा कित्याक म्हळ्यार ना जाल्यार तो वेळ आमच्या कुटुंबा सांगता करसूनचो देखून आमी कल आमी कितें भायर खर्ची जावन थोडो अमानत दवरलो वेळ तो फायद्याक पडाचें समाजाक पडाचें तातूंत आमकां इल्लें बरें कितें बरेंपण जायचें तशें बरें आनी एक आसा आतां चिंत्या आतां तुमकां एक मनवी येता एक अशें एक पिडेस्त ताची भलायकी बरी ना ताका चिकित्सेची गरज आसा समजून आमी ब्लायंडली त्या व्यक्तीक आमी एक पयशे सँक्शन करूंक जायनात ताका वचून भेटोवंक आसा ताची घरची परिस्थिती आमी पळोवंक आसा ताचे उपरांत ताचे ट्रिटमेंटा विशीं आमी डिटेल्स घेवंक आसात डॉक्टर सर्टिफिकेट आमी वेरीफाय करूंक आसा इतले मस्त वावर आसा तशें म्हणटना एका व्यक्तीक आमी हेल्प करता आसतना ताच्या फाटल्यान मस्त वावर आसा वय हांव चिंता तुमी एक पंगड करून वचचें पडटा ताच्या घरा भेट करूंक ताच्या कुटुंबाक मेळाचें प्लस फिरगेच्या विगारा तर बरें मेळोवंक मेळाचें पडटा कित्याक म्हळ्यार तांच्या फायनान्शियल बॅकग्रावंड कितें आसा तें आमी समजून घेवचे खातीर बरें आतां तुमी आतां तुमच्या ह्या संघटनांत हांव न्हू फाटल्या 33 वर्सांनी एप्रॉक्सिमेटली कितलीं प्रोग्रामां तुमी उबी केल्यात कार्यक्रमां आमी आमी एक धार्मीक नाटक सुमेध तुका येता म्हणून तांत एक 4-5 जर लोक सरलो बिंद्रान त्या उपरांत एक आमी एक कलाकारां प्रोत्साहन पत्रावो नायट म्हणून देरेबायलचे तांचो एक हांगा बीजे ते नायट केल्लो सादारण एक 2000 लोक सरलो ताका पत्रावो नायट म्हणटा आसतना तांची पदां हिट पदां बारी आतां मोगरे मोगरे पद आनी बारी हिट पदां वय नॉन हिट करून उपरांत तो कलाकार जावन आहलो तशेंच मागीर ल्हान सुमार कार्य केल्यान तशेंच म्हणजे खेळा क्षेत्रांत आमी एक वॉलीबॉल टुर्नामेंट राज्य मट्टार केल्लें आमी लूड सेटर्स ग्रावंडार त्या उपरांत एक कबड्डी टुर्नामेंट केल्लें ते उपरांत आनी एक चेस टुर्नामेंटय केलां आमी बीजे स्कुलाच्या हॉलांत आतां राज्य मट्टार म्हणटा आसतना तुमी कशें तें पंगड हाडले तुमी कशी पब्लिसिटी तुमी केल्ली पब्लिसिटी आमचे थोडे एकलो वॉलीबॉल असो एकलो खेळगाडी तो बरें फेमस आसा सरला नागेश म्हणलो ताका आमी अप्रोच जाल्ल्या ताणें टिमां सेट करून हाडली 8 टिमां ओके खंय तान परत टीम आयली आनी तो एक बँगलोर थंय आयल्यात एणें आसांत हांव न्हू ते पयसले पयस दिसता हांगाची बँगलोरची टीम मारले ते एक टुर्नामेंट हें एक फ्लडलायट टुर्नामेंट बरें आल्फ्रेड बाब आतां तुमचें आतां संघटन तुमी आतां हांचो मेतेर जाल्यात आतां युनायटेड फ्रंट्स इजेक तुमच्या बऱ्या कामाक कोणाक म्हण एक स्पॉन्सर दिवंक म्हण आसा कोणाक म्हण एक दान दिवंक म्हण आसा तांणी कशें तुमकां संपर्क करी येता तुमचे कांय अकावंट नंबर वा वेबसायट कांय तशें कांय आसा गे आमची वेबसायट आसा वेबसायटीर गेल्यार आमचे युनायटेड फ्रंट्स पुरो आमी केल्ले कार्यावळ पुरो सांगतो आसा कितें आमी करना आसा ते पुरो तशें आनी आमच्या अध्यक्षाक या म्हाका संपर्क करी येता ओके बरें आतां हांगासर वेबसायटा विशीं आतां आमचे वीक्षक हांगासर कार्य वीक्षण करना आसात सो तांणी दे कॅन लॉगीन करचें जाल्यार वेबसायटीक सांगीत की आमच्या वीक्षकांक वेबसायटाचें लिंक युनायटेड फ्रंट्स yahoo.com युनायटेड फ्रंट्स बीजे म्हण जाल्यार तुका गुगलार येता थंयसर ओके आनी थंयसर तुमी केल्लो सक्कड वावरा विशीं थंयसर माहीत आसा बरें आल्फ्रेड बाब आतां परवाच्या कार्यांत
फोकान आसात वय आता फोकाना म्हणटा आसतना आता मेमोरी पंगड बारी फामाद एका टायमार विल्फी ना नायट म्हणजे हर एका कार्याक मेमोरीत हां मेल्लो जाय जेता आमकां वय बाबुटी वय बाबुटी आणि मेमोरी पंगड तुमकां वता आसा वय. बारी फामाद कित्याक विल्फी नायटांत आमी ल्हान आसतना वय. पयलीं डॉल्फेलच्या जाल्ले विल्फी नायटांत उपरांत मेमोरी पंगड आयलो आणि आमच्या कोंकणी समाजाच्या हर एकल्यांक तांणी हांसयलां, वय. हास्यत बारी आणि अजूनय तो पंगड जिवाळ जिवाळ आसा आसा. आणि तांतू मेल्लो आसा म्हणटा आसतना वय. मेल्लोकू जायते आमचे अभिमानी आमचे दायजिवर्ल्डांत आसात दायजिवर्ल्डांत. ओके पूण तांकांच सिलेक्ट करून कितें कारण मेमोरी पंगडच जायचे म्हणून सांग तुमकां एक हट तशें न्ही तांचे कडेन एक क्वॉलिटी आहा ती क्वॉलिटी लोकांक रूच मेळाचे वट्रास केल्यार फाल्यां आनी एक प्रोग्रामां लोक मार पडटा आमकां समा क्वॉलिटी दिना जाल्यार ते प्रोग्राम बरें ना म्हणून सांगल्यार मागीर आमकां नेक्स्ट प्रोग्राम करतना येताचे कार्यक्रमाक आयटम बरें आहा म्हणल्यार लोक येता पळय त्या एका बाबतीन सोडटाना बऱ्या एका प्रोग्रामाक सोदून सेट केल्यार बरें म्हणटा बरें आनी एक हांवें ऑब्जर्व केलां तुमच्या फाटल्या थोड्या प्रोग्रामांनी तुमचे एक सेट एक टीम आसा आतां पप्पन आनी जॉस्मिन तांचोच पंगड कित्याक म्हळ्यार तुमी तो तांकां सोडून दुसऱ्यांक दिनात म्हळ्यार पप्पन आनी जॉस्मिनाचें संगीत आमकां परत कळीत आसा विल्फी नायटांनी तांणी मस्त नांव केलां आनी मस्त पदां तांणी संगीत दिल्लें आसा आनी अशें म्हणटा आसतना तुमकां तें एक टीम सेट जालां कित्याक म्हळ्यार बरें वय वय एक पटी ते एक टीम सेट जाला उपरांत आमचे पुरा साऊंड सिस्टम जालें क्रिस्टीक फोनार जालें स्टेजीचे आनी पुरा रोज एरेंजर पुरा तेच वॉर्डिंग जाल्यार परिमळ डिजिटल ताणें सांगल्यार गेल्यार जालें फोनार कामां जाता थंय वचून बसाचे म्हणल्यार कांय ना करेक्ट टायमार कामां करतात खुशी जाता बरें आनी पुरवा नास आसा अर्बन ग्रू पंगडाचो अवेल आतां आविल डिक्रोज आतां अर्बन ग्रू आमा समेस्तांक कळीत आसा आविल डिक्रोज दायजिवर्ल्ड टीव्हीचेर येता वरिनार जावन नाचणारी कार्यक्रमांत आनी आविलाचे ते टीम कितें आसा एक बरें टीम आनी तांचे सिस्टमॅटीक टीम तांचे ताचे उपरांत तांचे परफॉर्मन्स जावन ते तांचे एक मट्ट आसा स्टँडर्ड आसा ते ताणें मांडून तशें सुदर्शन हाडलां आनी खंयच्या ती कॉम्प्रोमायज करना मट्टान स्पेशली मट्टान कॉम्प्रोमायज करनात आनी अशें म्हणटा आसतना आमकां दायजिवर्ल्डांत दिसचे मुखामळान तीन सर आसात आतां वेलिटा परवा गायन करतात वेलिटा आमकां दायजिवर्ल्डकारांक बारी लागशिल्लें कित्याक एमटीचेर ते वेल जाल्लें वय जेसन आसा जेसनी दायजिवर्ल्ड तावन वयर आयिल्लो कलाकार वेलिटाय हांगा तावन ताका प्लॅटफॉर्म लाभल्लें अशें म्हणटा आसतना आमचे कोण आतां आज वीक्षक कार्यक्रम वीक्षण करतात तुमी सुमेस्तांनी तुमच्या मोगाच्या कलाकारांक पुरवां पळोवचे खातीर दयाकर तुमी हजर जायचे फेब्रुवारीच्या 9 तारखेर सांजे ज्युस्त 6 वरांक लूट सेंट्रल स्कूल मैदानाच्या उक्त्या मैदानार बीजे हांगासर स्टँड नायटाक बरें आल्फ्रेड बाब तुमी आतां सप्तावत आमी आतां ऑब्जर्व केल्या प्रमाणे एका वर्सा पयल्यान तुमी मुखलें कार्य कितें म्हणून तुमी एनावन्स करतात आतां परवां एनावन्स करची चिंता आसा की वा आनी इल्लो टायम काडून घेवंक म्हूण चिंतलां कशें टायम काडचे पडटा कोणाक दिजे कोणा खातीर करीचे चुकता मनशाक तें दान वचाचें समा पूण तुमी एक कार्यक्रम उबे करतात एक उद्देश तुमी उबे करतात गरजेवंताक कशें जायचे तशें ह्या कार्याक आमी दान जमो करता ते मेळ्ळे पयशे पुरा तांच्या गरबांच्या योजनाक परवा प्रेक्षकाक डब्बो घेवन येता आमी पयशेचे दान आमी जमो करता तें दान हर एक बरें आनीक वीक्षकांनो आतां हांगासर आल्फ्रेड बाब हें कार्यक्रम कितें उबें करता तें ताणें वन मॅन आर्मी जावन ताणें उबें करचें आनी तातूंत जमो जालो सगळो आयवज कर्स्कान तो सगळो आयवज तांणी युनायटेड फ्रेंड्स बीजे ह्या संघटनांत तांणी दिवचो आसा आनी तो आयवज तांणी गरबांच्या योजनाक तांणी उपयोग करतात तशेंच ते दीस बॉक्स कलेक्शन आसा आतां आजकाल तुमी सांगलें बॉक्स कलेक्शन आनी तुमी हेंय सांगलें आसा बॉक्स कलेक्शन करता आसतना आमच्या वीक्षकांनी वा प्रेक्षकांनी तुमचो हात सोडूं ना म्हणून सांगलें पूण आजकाल कॅश दिवचे उणे जाल्यात पयशे आतां कोणी आतां वेता आसतना गूगल पे स्कॅन आनी फ्रॉम तशें म्हणटा आसतना आमी आमचे कावंटर आसूं पुरो कोणी कॅश दिला तर रेसिप्ट दिवचे तशें तांचे वॉलेंटियर स्कॅनर दवरता स्कॅनर देखून आतां परवां कोणी कॅश हाडूं ना कोणाक आतां कॅश घालूंक जायना बॉक्सार थंयसर तुमकां स्कॅनरी मेळटा तुमी स्कॅन करून तो आयवज तुमी तांकां पावीत करूंक अवकाश आसा बरें तुमची मुखली योजना काले आसात आमचे म्हळ्यार आतां आमचे एक योजना म्हळ्यार एंत एक योजना फोंता पळोवचे कित्याक म्हळ्यार ते सदां एक 50% काम जालां म्हळ्यार आनी एक काम दिसचें उणें जाल्यार खर्च चड कित्याक आमी सांगलें येदोळूच आमी जायते कितें आमचे मेहनत केला हाच्या पयलीं एक तुळो 3 म्हयन्या पयलीं तुळो ड्रामा करून
ताचे पयलीं आमी कितें आमचें हांगा करून केल्लें ताच्या तुळू ड्रामात आनी फंड रेज केल्लें. नेक्स्ट आमचो अल्फ्रेड बाब म्हणालो हे पटीचें म्हजें कार्य तुमचे खातीर तुमच्या बऱ्या कामाक हांव पाठिंबो दिता आमी सांगून कितें येता खर्च करून उरल्या बरो तुमकां देखून आतां आमचें हे एक येवजण एक अखेर पयलीं अखेर करचें अखेर केल्या उपरांत आमकां आनी एक विंग करचें अवकाश आसा थंय मुखल्यान आनी एक आतां एक 30 सेंट्स जाग्यार आतां एका फ्लोरार 4 घरां फर्स्ट फ्लोरार 4 घरां मागीर सेकंड फ्लोरार 2 घरां आनी एक आमी हॉल टायप एक केलां कित्याक म्हळ्यार ते आमी गेले आमच्या ह्या संघटनाक आमच्या म्हळ्यार ऑफिस हे संस्थ्याक आतां बीजे आसा पूण एक ऑफिसा भशेन एक दफ्तर भशेन स्वंत ऑफिस म्हण ना बरें देखून आमी थंय केल्यार आमचें एक अस्तित्व खातीर आनी आमी थंय कोणाक आमी दिता रावंक कर तांची आमी जतन घेतल्या पळयल्या वता कित्याक सांगल्यार आमी दिल्या उपरांत आज सोडून म्हळ्यार ते कशें दवरता ती म्हळ्यार थंय आमी तांची हें करूंक कितें विचारण करूंक आसा हे परीन दिल्या उपरांत तांकां सोडल्या उपरांत ती भितर घालूंक गेल्या म्हळ्यार आमचीच म्हळ्यार सेवा ती म्हळ्यार ती सेवा मुखार वचपाची न्ही देखून आमी म्हयन्या फावटी वचून थंय पळोवंक आसा तशें आमचें आलोचन आसा देखून ते हे एक प्रोजेक्ट जाल्या उपरांत मागीर आमी मुखले हात घालता. बरें आतां हांगासर ह्या प्रोजेक्टाक आतां चिंत्या एका गरजेवन कुटुंब आसा तांकां एका घरची वा घराची एक गरज आसा ओके तांणी तुमकां संपर्क करचे जाल्यार आतां संपर्क करीत किंवा प्रोजेक्ट एंड जाल्या उपरांत मागीर संपर्क करचे कशें आमी म्हळ्यार आमची एक मुक्काल वच काम जाल्लें आमी एक ते तिळसिता कोणा म्हणटा फिरगेचे मारपात या SUV मारपात आमी तिळसिता कित्याक सांगल्यार आमी आतां सांगल्यार ती आतांत आमकां गरज आय म्हण सांगल्यार तांणी म्हळ्यार राखून रावयेत तांणी पूण तांची आमी परिस्थिती पळोवन आमी उरयता ती तांची अर्जी आयल्या उपरांत ती हांकां दिवंक सूक्त व्यक्त घेवन पळयता पूण आमी आतां हे म्हळ्यार दिली जाल्यार आमी खाण घेता ना म्हणना पूण आमी हें करचें सांगल्यार आमचें मुक्काल वच काम जाताना आमचें डिसेंबराक आमचें इनॉग्रेशन करचें म्हण आशा आसा जाता इतलें साधारण सप्टेंबरांत आमी एक अर्जी खाणी सुरू करता. ओके आतां तुमी आतां पयल्यान सांगलें म्हाका तें एक चिंता म्हाका पसंद जालें कित्याक म्हळ्यार आतां एक कुटुंब आसा गरजेवन कुटुंब आसता आतां पूण आतां तांची फायनान्शियल स्थिती वा आर्थीक स्थितींतली पाड आसा जावंक पुरो पूण तांची भुरगीं व्हड जाल्या उपरांत तीं कामाक गेल्या उपरांत तांची आर्थीक स्थिती सुदारचे चान्स वा अवकाश आसा आनी त्या वेळार तांणी घर तुमकां पाटी दिवचे कित्याक म्हळ्यार जर तर तांणी घर तुमकां पाटी दिना जाल्यार अनेक व्यक्तीक दिवंक तुमकां जायना तें तुमी तें प्रोसिजर तुमी करतात एग्रीमेंट करता ओके आतां तुमी आतां तें घर आतां तुमी आतां बांदला म्हणून तुमी सांगलें एका बिल्डिंगान 10 घरां ते टोटल प्रोजेक्ट कितल्या स्क्वेअर फिटाचे लगभग साधारण 6,500 ओके म्हळ्यार एक घर 6,500 एक घर एक घर 650 स्क्वेअर फीट हॉल किचन एक बेडरूम आनी वॉश बाथरूम घातलें आनी एक बाल्कनी आसा मुखार वरांडा आसा ते म्हणजे 650 स्क्वेअर फीट आसा. ओके बरें आतां तुमी तें घर तांकां दिलें ताचो उरलो मेंटेनन्स पर तांणीच पळयचे हय सगळें इलेक्ट्रिसिटी बील उदकाचें बील तें पर तांकांच पळोवंक हय ओके बरें आतां तुमच्या वावराक वा तुमच्या सेवेक तुमच्या फिरगेजेतान आतां इजय फिरगेज आसा फिरगेजे लोकांतान कसो सहकार आनी पाठिंबो आसा तुमकां इजय फिरगेचे आमच्या ह्या योजनेक मस्त पाठिंबो लाभला कित्याक सांगल्यार तेजे वेगार बाणादी बाब JB साल्डानांनी आमी पूर फंड रेजा खातीर धार्मीक हें तुळू ड्रामा असो केलो ताका भरपूर सहकार दिला कित्याक सांगल्यार तांणी कशें तुमच्या कार्याक हांव फाटीं दिता सांगल्या उतरार म्हण तांणी तांचें कितें करून लोकांक उत्तेजन तांणी दिलां आनी जायत्या तांच्या उतरां मारी जायत्या लोकांनी आमकां ती कुमक केल्ली आसा आनी एक आमी तें इल्लें काम आमचें त्याचे वरी आमचें इल्लें काम मुखार वचूंक आमी शकल्या. बरें आनी तितलें मात न्ही आतां JB मातनाच्या पयलीं आयले विगारांनी तुमकां मस्त सहकार दिला फिरगेच्या लोकांनी. बरें आतां ह्या संदर्भार ह्या कार्यक्रमा द्वारे तुमकां कोणाक आतां थँक्स करूंक आसा जाल्यार कोणाक तुमी थँक करतात अवकाश तुमकां. आमी पयल्यान धन्य देवाक कित्याक सांगल्यार आमी आमकां एक असेल एक बरें म्हण दिल्ल्या खातीर कित्याक सांगल्यार नाना आमी सुरवेश सांगल्या बरी आमच्या कुटुंबाचो खर्च तो तांच्या कुटुंबा खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमी सकट कितें येता पूण आमी इल्लो वेळ म्हणी भायर दिवंक आमकां एक बरें म्हणून देवान दिल्ल्या खातीर आमी देवाक आमी अर्घ येता. ताच्या उपरांत आमच्या ह्या कार्याक हरियपडी आमी कितेंय कार्य मानून हाडटना आमचेच तुवें आतां आल्फ्रेड कसो सांगता म्हणजे थोडे दाणी आसात देखून आमचे थोडे अभिमानी आसात आमचे ते सांगतात आमकां तुमचे बरी देवून वावर करूंक जायना पूण तुमच्या वावराक आमी तेंको दिता देखून आमचे कुशीचे आमचे दिते आसात तांचें नांव आमच्या अध्यक्षान सांगाचें तें सांगल्यात ताचे मोगाचें ते मुख्य जावन आमकां BJP फिरगेचो विकार बदल JB साल्डानाचो परतो सहकार आसा आमकां परचे बरें 2 म्हयने पयलीं आमी एक तुळू ड्रामा केल्लो त्या सगळ्या ग्रावंड ताणें एक आमकां पंग्याक दिला तशेंच आतां परवांची नायट जाता ते आमकां पंग्याक दिला ग्रावंड
तशेंच तो आमकां मस्त पाठिंबो दिवन आसा तुमी कालेशें करतात की काले करतात की लोकांनी येवचे तशें आमकां कितें एक हप्त्याक एक 2 फावटी फोन करत आसा तशें मस्त ताका हुस्को आमचे क्लबाचेर तशेंच आमचे एक 4-5 बरे दानी आसात तांचे नांवां सांगल्यार दुसऱ्यांक नांवां सांगूंक वचना आमी ओके बरें मस्त जाणां आमकां दिवन आसात बरें आल्फ्रेड बाब आतां पुरवांच्या कार्याक हांवें 2 फावटी आपोवणी दिलें आमच्या विक्षकांक आतां तुमी पुरवांच्या कार्याचो गुरकार तुमी आनी तुमी कार्य उबें करचें म्हणटा आसतना तुमचे तावन आपोवणी आमच्या विक्षकांक पावल्यार तांकांय बारी खुशी देखून एक आपोवणी तुमचे तावन मोगाच्या विक्षकांनो पुरवांच्या कार्याक हांव मोगाचो आनी वत्ताचे आपोवणी दिता सर्वांनी ह्या कार्याक येवन आदार जायचे आनी सहकार दिजे म्हणून हांव तुमचे लागीं उपकार मागता वय आनी तशेंच कार्यक्रमाक प्रवेश धर्मार्थ तुमी येता आसतना तुमी मात्र न्ही तुमच्या शेजारच्यांक फिरगजगारांक वाड्यागारांक कुटुंबादारांक सुमेसांक सांगात आपोवन हाडा आनी पुरवांचें कार्य तुमी यशस्वी करा आनी फुल ग्रावंड हावसफूल जायचे कितें म्हणटात हावसफूल जायचे आनी लोकांक भरपूर मनोरंजन थंयसर मेळटा संगीताचे नाच फोकाना सकड देखून तुमी सुमेस्तांनी मानेस आल्फ्रेड बेनिस तशेंच युनायटेड फ्रेंड्स इजे ह्या पंगडाक आनी तशेंच माने स्टँड पंगडा तुमी आदार दिवचे तुमकां सांगात दिवचे म्हणून आमचे एक कळती विनंती जावन आसा बरें अखेरी कांय सांगूंक आसा आमच्या विक्षकांक कार्य अखेर करचे पयलें आमचे बऱ्या कामाक आमकां आल्फ्रेड बेनिस कसो एक पाठिंबो दिता एक तेंको जावन रावला की तशें विक्षकांनो तुमकांय आमचें काम बरें बगता जाल्यार तुमी आमच्या येवजणाक तुमचे खुशेची कितें फुल्या पाकली दिवन आमकां आदार दिया आनी आमी सपनलें तें सपन दुबळे धाकट्यातय तें जारी करच्याक तुमचो आदार दिया तशेंच पुरवांच्या ह्या स्टँड नायटाक येवन जशें स्टँड थंयतावन येवन कोंकणी मायेचेर अभिमान दवरून हांगासर ताचें कार्य हे आमच्या येवजणा खातीर सादर करता देखून ताकाय पाठिंबो दिया आमच्या आल्फ्रेड बेनिस पाठिंबो दिया आनी आमकांय तुमी इल्लो तेंको दिया आमी तुमच्या लागीं कळती विनंती करता आसा बरें विक्षकांनो हांगासर तुमकां आपोवणें लाबुल्लें आसा पुरवांच्या आयतारा जावच्या स्टँड नायटाक 19वी स्टँड नायट सदर जावची आसा लूट सेंट्रल स्कूल इजय ह्या मैदानार तुमी सुमेसांनी हजर जायचे मानेस आल्फ्रेड बेनिस तुमकां हांव आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मुखल्या योजनाक मुखल्या सर्व कार्यक्रमाक आमी आभार मानता तशेंच तुमकां जैत मागता तशेंच युनायटेड फ्रेंड्स इजे ह्या संघटनाचे कार्यदर्शी मानेस सिल्वेस्टर लोबो तुमकां आमी आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा खंय जावन तुमचें संघटन कितें वावर करता हेरांक तें प्रेरण जायचें ही आमची आशा जावन आसा तशेंच अध्यक्ष बाप मानेस सीजे लोबो वा मानेस जेरी लोबो तुमकां आमी आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा तशेंच तुमकां सर विक्षकांक आयचें कार्य विक्षण केल्ल्याक तुमकां आमी आभार मानता आसतना परत अनेक अंगड्याचो आमी तुमकां मेळटा काल आज आनी फाल्यां हें कार्य मुखल्या अंगड्यांत अनेक सेऱ्या संगी तोळ पर्यंत हरिका कार्यक्रमा वीक्षण करा दायजीवर्ल्ड 24/7 सुमेस्तांक देव बरें करूं काल आज आनी फाल्यां